नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज गोंयान हाडप हो सरकाराचो फोकस आसा आनी जेन्ना आमी नॉन पोल्युटींग म्हणटा ते IT बिकम्स दी मेन स्पॉट. इट इज अ नॉन पोल्युटींग हे बट येट दर गव्हर्मेंट म्हणटा आमी जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक रेडी आसा सगळें आसा बट तरी आमकां गोंयान IT इंडस्ट्रीज येता अश्यो दिसनात आनी आयली खंयची जाली इट डजंट सर्वायव फॉर टू लॉंग. हे सगळ्या खातीर कितें कारण आसा? आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आमचे कडेन पावर ना, कितें ना अशें तुमकां दिसता? म्हणजे ह्या प्रश्नाचे आन्सर मल्टिपल आसात बट म्हजे हाजेर विचार असो आसा की एक वन ऑफ द मेन रिजन्स वाय इट इज वी आर फायंडींग इट व्हेरी डिफिकल्ट IT हांगा गोंयान आसा ती वाडोवपाक. अशें न्हय की हांगा IT इंडस्ट्री ना, गोंयान IT इंडस्ट्री आसा बट आमचें जें पोटेन्शियल आसा गोंयान आय डोंट थिंक आमी तें रियलायज केलां पोटेन्शियल. आमी आतां थंय आसात थंय आमी हांगच्यान खूब पावलां आमी फुडें आसपाचें ह्या पॉयंटाचेर. सो हातून मेन एक इशू जो म्हाका दिसता इज बेसिकली रिसोर्स क्रंच. म्हणल्यार पयलो रिसोर्स जो सामको ITन लागता ऑर स्टार्टअपान लागता फॉर दॅट मॅटर इज द ह्युमन रिसोर्स. सो स्किल लेबर फोर्स गोंयान मेळपाक सामकें डिफिकल्ट, कठीण जाता, मेळपाक खूब त्रास जाता. मांगरिशान म्हणलें तें बरोबर, आमचो काउंट जर इंजिनियरींग कॉलेजीस एंड टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स पळयले वी कॅनॉट कंपेर आवरसेल्व्स टू व्हडल्यो स्टेटी लायक कर्नाटका, महाराष्ट्रा ऑर सावथ इंडियन स्टेट्स जंय इंजिनियरींग इन्स्टिट्यूट्स खूब आसात. पूण जाल्यार सुद्दां आमकां कितेंय तरी एफर्ट आनी घालचो पडटलो की जे आमचे इंजिनियर्स भायर सरतात ते गोंय सोडून तांणी गोंयान रावचें आनी भायर वचनय. म्हणल्यार आतां हांव एका मायनॉरिटीन आसतलो जो भायर गेलो आनी परत आयलो, पूण नाजाल्यार मेजॉरिटी लोक जे भायर वता इट इज डिफिकल्ट फॉर देम आनी मोस्टली इट इज करियर ड्रिवन. सो आय फील की ताजेर गव्हर्मेंट, वेदर इट इज गव्हर्मेंट वेदर इट इज इंडस्ट्री, दोगी जाणांक मेळून त्या एक एरियेचेर आनी काम करपाक जाय. गव्हर्मेंटान स्किम्स भरपूर हाडल्यात, अशें न्हय की तांणी हाडूना, बट आय फील आनी करपाक जाता सो दॅट आमी तो टॅलंट जर दवरलो गोंयान. कित्याक आतां एंट्री लेवल टॅलंट डिफिकल्ट जाताच, प्लस खरेंच चॅलेंज आतां म्हजे कंपनीन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपिरियन्स मेन प्रॉब्लेम जो म्हाका सद्या फेस जाता तो मिड लेवल टॅलंट. समबडी विथ 3 years 5 years 6 years एक्सपिरियन्स असो जो मनीस आसा ती लोक गोंयान मेळपाक डिफिकल्ट. कित्याक तशे लोक गोंयचे जे आसा दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन बँगलोर, तांचें ऑलरेडी थंय लायफ सेट जालां, ऑर हैदराबाद ऑर बॉम्बे बाकीच्या हातूंनी. सो वर्क फोर्स इज अ मेन इशू. दुसरें जें हांव एक चॅलेंज जी पळयतां दॅट इज आय फील की म्हजी एक कंप्लेन अगेन्स्ट म्हणजे अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट इन दॅट सेन्स की तांणी पॉलिसीज वेदर इट इज स्टेट गव्हर्मेंट वेदर इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट इन लास्ट 6 to 7 years स्टार्टअप हो एक बज वर्ड जाला आनी भरपूर स्किमी आनी बेनिफिट्स गव्हर्मेंटान अनावन्स केल्या. बट म्हाका दिसता खंय तरी ताजे भितर त्या अनावन्समेंटा भितर आनी ग्रावंडाचेर पळय जे एक्चुली डिलिव्हर जाता लायक टायमलीनेस, म्हणल्यार ह्यो सगळ्यो बेनिफिट्स टायमली मॅनरान लोकांक मेळच्यो, हातूंत भितर खंय तरी गॅप उरता इवन विथ बेस्ट ऑफ इंटेन्शन्स. सो आय थिंक तो आनी एक हें गोंयान एट्रॅक्ट करपाक दॅट इज फ्रॉम अ एंटरप्रिन्युरियल पॉयंट ऑफ व्यू की एका मनशाक समज एका मनशा कडेन कितें बरी आयडिया आसा आनी दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथींग, ते इनिशियल फेजीन पळय जो तुका हेल्प लागता तो हेल्प मातसो मेळपाक डिफिकल्ट जाता. सो थंय जर तातूंत जर गव्हर्मेंटान मातशें जर आनी मदत केली जाल्यार आय थिंक दॅट वील ऑल्सो एनकरेज आनी ज्यो पळय स्टार्ट जाता दॅट दे वील सर्वायव. तुमी म्हणलें की खुबश्यो सुरू जाता आनी मागीर त्यो दे डाय आउट अ स्लो डेथ. सो तें जर जावपा जायना जाल्यार तो हँड होल्डींग पळय जो आसा वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ फंड्स वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ नेटवर्कींग मेंटोरींग आनी कसले रिसोर्सीस, सो तें एक हें. आनी लास्ट म्हणल्यार सिन्स आमचो पावर तुमचो एक मेजर हें आसा, सो इलेक्ट्रिसिटी खंयचीय टॅक्नॉलॉजी कंपनीन इलेक्ट्रिसिटी आनी इंटरनेट दीज आर 2 मेन पिलर्स. ताजे शिवाय आमचें दुकान सामकें बंद जाता. सो पावराचें एक वस्त म्हाका म्हणल्यार वीच कम्स टू माय मायंड रायट नाव इज ड्युरींग कोवीड टायम दीस वॉज टेस्टेड. पोस्ट कोवीड जेन्ना लॉकडावन जालें पळय तेन्ना हो आमचो एक मेजर चॅलेंज जाली की पीपल वे वर्किंग फ्रॉम होम, सगळे लोक घरा गेले, थोडे गांवांनी काम करताले, थोडे सिटींनी आशिल्ले. सो तांचे खातीर स्टेबल आनी कंटिन्युअस इलेक्ट्रीक सप्लाय आनी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो खूब त्रास जावपाक लागलो. आय एम शुअर खुबश्यो कंपनी ज्यो वयर येताल्यो त्या पिरियडान तांचो म्हणल्यार दे फावंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वायव. सो हो आनी एक पॉयंट आसा जो म्हाका दिसता हाजेर मातशें अगेन दीस इज अ गव्हर्मेंट एंड इंडस्ट्री इशू जो जर हें केलो इट वील गो अ लॉंग वे इन हेल्पींग म्हणजे स्टार्टअप्स आनी IT इंडस्ट्री टू सर्वायव.